मोगच्छानो सुरवातीच्या उतरांनी आम्ही ऐकला की आम्ही सगळी यात्रेकारां या संवसारान आणि भावाटाची यात्रा आम्ही चलता. भावाट भरवाशान मोगान आम्ही ह्या पवित्र मंदिरांत आयल्या आणि भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी हे वेळार आम्ही उबी आसा. मोगच्छानो आयचो विशय ओकोंड भावाटाची मनशां जावन शिव वर्तमान परगोडा. मोगच्छानो असोच एक बापूय आसलो आनी ताका एक सुबुल्लो भुरगो चेडो आसलो. आनी एका दिसा हो बापूय यानीक आपल्या पुताक घेवन एके बोटीर वेता आनी बोटीर यानीक हो ताचो बापूय जावन आसलो कोपीत कॅप्टन. आनी बोट चलता चलता सगळीच आलता आनीक ह्या बापायन ह्या पुताक एक स्वाद दिल्ली आनी तुय आपलो बॉल घेवन तो खेळटालो. आनी सगळीच आलता म्हणटकूच लोक जे बोटीत आसलो तोय एके भाशेन इशी तिशी शिपडलो. आनी शिपडलो तेन्ना एका मनशान ह्या भुरग्याक पळयलो ओगेपणी आपलो बॉल मारून खेळटा. आनी तेन्ना ह्या मनशान म्हणलें, अरे आमी बुडूंक वेता आनीक तूं बॉल मारून खेळटा, तुजो जीव वाटाय. आनी तेन्ना हो भुरगो हांसलो आनी परत यानीक तो खेळूंक लागलो. उपरांत तोच मनीस कांय वेळान तशी ते वाटेन परत पासार जालो आनी परत यानीक पासार जालो तेन्ना ताणें ताका दुसरे पावटी म्हणलें, आमी बुडटा, तुजो जीव वाटाय. तरी पूण हो भुरगो खेळटालो. आनी जेन्ना तिसरे पावटी यानीक होच मनीस पासार जालो तेन्ना ताणें ह्या भुरग्याक म्हणलें तोच. तेन्ना ह्या भुरग्यान म्हणलें, म्हजो पाय कोपीत, माय फादर इज अ कॅप्टन. आनी हांव जाणा, म्हाका विस्वास आहा, म्हाका भावाट तेगे भाशेन आसा की आमी सगळे वाचतले आनीक म्हजो पाय यानीक बुडूंक ही बोट दिवचो ना. आनी हेच पासत हांव खेळत आसा कित्याक तो तें स्टेरींग घेवन आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भावाट न्हूच क्रिस्ती धर्माकूच आसा असो न्हय. भावाट सगळ्या धर्माक, मुस्लीम धर्माक, हिंदू धर्माक आनी आसूंकूच मोगाच्यानू जाय. कित्याक ह्या भावार्थानू आमी एक एक पावल मारून यानीक आमी वाट चलता देवा सुरशी. मोगाच्यानू आमच्यान यानीक आमचो भावाट जेन्ना उणो जाता तेन्ना आमी अदीक नेट्टान यानीक तो वाडोवंक प्रयत्न करूंक जाय. दुसरें एक उदाहरण भावार्था विशीं आमी सगळीं दोतोराशी आमी वेता आनी दोतोर गेलो म्हणटकूच तुका चॅकअप कोत्ता आनी उमकीच वखदां हे भाशेन तुजे कुडीक यानीक लागू जातली ती दिता. आनी ती घेतल्या उपरांत बरो ना तेन्ना, बरो जायना तेन्ना परत आमी दोतोराशी हे भाशेन वेता आनी दोतोर यानीक परत तुका चॅकअप करून यानीक दुसरो तेच्यान मातसो वयर डोस दिता आनीक जायती पावटी यानीक बऱ्याक पडटा. कितें सांगूंक सोदता मोगाच्यानू, आमच्या जिवितांत भावाटांत तरी आमी हारली जाल्यार आमी बी एके भाशेन आमच्या जिविताचो डोस एके भाशेन वाडोवंक जाय. देवा सुरशी अदीक मागण्यांत एके भाशेन यानीक आमी वाडोवंक मोगाच्यानू आनीक सोडूंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत तरी आमी पडलें जाल्यार भावार्था विशीं जायतें आमकां मेळटा. आनी थोडी एके भाशेन हेब्रेवांतल्या पुस्तकांतले 11 वड अशी म्हणटा, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. जरी भावाट ना जाल्यार देव
यानीक प्लीज जावचो ना, यानीक देव तुझे मागणे ताका मानचे ना. आनी ह्याच पासत भावाट म्हत्वाचो. इतलेंच न्हय मोगाच्यानो, मातयोच्या शिववर्तमानांत 21वा 22वा 22वी बोड अशें म्हणटा, and whatever you ask in prayer you shall receive if you have faith. भावाट म्हत्वाचो. फुडें एके भाशेन यानीक 2 Corinthians 5:7 अशें म्हणटा, for we work by faith not by sight. शेकी रोमकाराच्या पुस्तकांतूय 10व्या 22वा 17वी बोड अशें म्हणटा, सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग थ्रू वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरा उद्देशी यानीक आमचो भावाट मोगाच्यानो वाडटा आनी चडटा. आयच्या शिववर्तमानांत नदर मोगाच्यानो मारुया. भावाटाचेरूय आसा. आनीक कितें जेजू आयज कोत्ता काय, हरशीं आमच्या मना प्रमाणे जेजू मोगाळ दयाळ, जेजू चुचुऱ्याचो, जेजू सगळ्यांक पावतलो, जेजू सगळ्यांक जेवण दितलो, सगळ्यांच्यो मिलाग्री करतलो, सगळ्यांची मागणी आयकतलो. पूण आयच्या शिववर्तमानांत तरी पडले जाल्यार जेजू केरलस कसो कोत्ता ह्यो स्टोरीक, केरलस कसो कोत्ता तिका एके भाशेन पडेना. आनीक पळयली जाल्यार ह्यो स्टोरी पयले सुवातेर यानीक भारान छेपलोली. पयले सुवातेर शी वॉज अ कॅननायट वुमन. आनीक दुसरे सुवातेर तिचे धुवेचेर देंवचार बसलेलो, तिचे प्रश्न आसलेलो तिच्या मनांत, काळजांत. आपली धूव बरी जातली, हो जेजू आपल्याक आदार दितलो. आनी पयलो जेजूचो आन्सर कितें, यानीक सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, म्हजे धुवेक जब्बर पिडापीड देंवचार दिता तेन्ना जेजून एक देखून जाप काडली ना. हो जेजूचो पयलो आन्सर, एक बेगीन जाप काडली ना. उपरांत रावना ती. अशें पळय म्हणला ते प्रमाणे डोस आमी वाडोवंक जाय. कितें कोत्ता, वचून परातून परत जेजू लागीं यानीक मागता, शिसांक एके भाशेन मुखार घालता, सगळे करूंक जाय ते एके भाशेन कोत्ता. आनी जेजू कितें कोत्ता काय पळोवन दुसरो आन्सर दिता, ते म्हणल्यार म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्यात सांडलेल्या शेळ्या सुरशीं धाडल्या. आनी तिसरे सुवातेर यानीक ती म्हणटा, सायबा म्हाका पाव, सायबा म्हाका पाव. आनी तेन्ना जेजू आपलो तिसरोय एके भाशेन आन्सर दिता. आनी ह्या आन्सराक ती जाबाप मोगाच्यानो, यानीक ह्या क्वेश्चनाक ती जाबाप एके भाशेन दिता. आनीक उपरांत पडले जाल्यार तुज्या भावाटा उद्देशी यानीक तुका फावो जालें. ज्या भावाटा उद्देशी मोगाच्यानो आमच्यान कोणाच्यान भावाट ना म्हणूंक जायना. भावाट ना म्हणूंक जायना. सगळ्या मनशाक भावाट आसा. भावाट नासलेलो मनीस कितें कोत्ता, देवाचेर पातेना. भावाट नासलेलो मनीस जाल्यार आपल्याचे ओस्तंगीत यानीक तो येता. भावाट नासलेलो मनीस कितें सोपूत घेता, जे बरी जायते एके भाशेन फुरसाचेर हात देवून सोपूत घेतात आनी देवाक एके भाशेन यानीक नाडटात. तशें भावाट नासलेले मनीस यानीक देवाक विकून मोगाच्यानो दितात. पूण देव तांची निगा घेतलो, ते दुसरें. पूण भावाट कोणाक ना असो म्हणना मोगाच्या. आनी हेच पासत आयचो विशय ओकोण भावाटाची मनशां जावं शिववर्तमान परगटूक आमकां आपयता. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत नदर मारुया. कसो म्हजो भावाट हांव वाडयतलो काय. पयले सुवातेर म्हज्या खासगी मागण्या उद्देशी, तेर्स रोजारा उद्देशी जी पवित्र सभेन आमकां दिल्यात, जी आंकवार मेरेन एके भाशेन आमकां फाव केल्ली आसात, ह्यांचे उद्देशी आमचो भावाट मोगाच्यानो वाचूं. देवस्थांवां आसात, जायती मिसाच्यो भेटो आसात, तरेतरेची मागणी आसात. हांवें ते करूंक जाय. तूं शिकल्यार तें तुका कळटा. तेच परी भावाताची शिकवण तुवें घेतल्यार तुजोय भावाट मोगाच्यानो वाडटा आनी चडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराचेर नदर मारुया. ताच्या पांयां सरशी आमी आसा. मोगाच्यानो यानीक पडले जाल्यार यानीक
व्हड महान मनीस जावंक सोदतालो तो, व्हडलो टिचर, ताचो असलो कोण ना. आनी खरेंच पडलें जाल्यार मोगाच्यान देवान ताका व्हड केलो. कसो केलो काय, ताका जाय ते भाशेन व्हड करूंक ना, आपल्याक जाय ते भाशेन. घोडे तो व्हड शिक्षक जाल्लो जाल्यार थंयच ताच्याच वाठारांत ताचेच कंट्रीन घोडे ताची खबर. पूण देवान ताका आपल्याच्या उतराचो मोगाच्यान व्हड शिक्षक केलो. आनी देवाचें उतर ताणें गोंयांत मोगाच्यान सगल्याक आनी आख्खे इंडियेक ताणें पावयलें. आनी आयज तो विसव घेता हांगा. तिसरे सुवातेर मोगाच्यान पडलें जाल्यार तो शिकतालो तेन्ना जायत्यो आडकोडी ताका आयल्यो. पूण देवाच्या उतरा उदेशी ताचो भावाट भाग्यवंत इनास्तेलो एलान सांबाळलो. कितें, आख्खो संवसार चोडीत आनी चोत्मो इबाडीत जाल्यार मुच्या कसलो आदाव. आनी हाचे उदेशी तो भावाठान एके भाशेन वाडलो आनी जेजूक परगटूंक तो मुखार मोगाच्यान सरलो. आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक जाय, भावार्थाचे उदेशी आमी एकामेकाक पावूंक जाय. असो एक प्रोफेसर अशें म्हणटालो, ब्लूम वे यू आर प्लांटेड. जंय तुका रोयला थंयच तुजी एके भाशेन सोबिताय रोंग एके भाशेन दाखोड कर. हांव सांताक्रूज आसा म्हणटकूच आमी सगलीं म्हज्या फिरगोचेंत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या गांवांत हें म्हाका एके भाशेन पयलें आसूंक जाय. बाबाट हिंगा थिंगा वचून परगटूंक भाग्यन फ्रांसीस शावेरा भाशेन कोणाक सांगना. ते आमी यादनीक कोत्तात आनी दुसरे बरे मनीसूय कोत्ता. पूण तुमी जंय आसा थंय तावन एके भाशेन हो बाबाट मोगाच्यान परगट जावंक जाय. बाबाट येता आसतना जायत्यो आडकुडी मोगाच्यान येतल्यो. ह्या आडकुडींत हो देव आसा जे सांगता, तुजे बरोबर मोगाच्यान तो चलता. हेंच एके भाशेन ओळखून घेवया. आनी ओकोण भावाटाचे मनशां आमी जावं शिववटमान दिसा दिसपट्टी परगटूंक देवाची कृपा बोळ आमकां सगल्यांक मागून घेवया. अशें जावं.